ते गावचे टॅक्सीकार ओनर आम्ही ड्रायव्हर बीन हे म्हणजे आम्ही कोणाकडे काम करनात आमच्याकडे स्वतः गाडी आहा आणि स्वतः आम्ही हे हॉटेलांकडे रावन धंदो करतात. आम्ही आयज पंचायतीक रिक्वेस्ट केल्या पंचायतीक सांगला गोवा मायल्स जी ही कॅब एग्रिगेटर जी सरकारान एक ॲप बेस्ड टॅक्सीज चालू केल्या न्हू ती आमच्या गांवान येवन आमी जेन्ना स्टँडार उबे असताना ते येवन व्हरतात. आमचेर अन्याय जाता त्या खातीर आमी तेंचे कडेन रिक्वेस्ट केला तेंचे कडेन सपोर्ट मागला कित्याक आमच्या गांवान 9 वॉर्ड मेंबर आहात. आमी 9 वॉर्ड मेंबरांनी सगळे जाण टॅक्सी आहात एक 10-10 20-20 50-50 आमी सगळ्यांक सांगूंक ना कित्याक कोरोनाचो हें आहा म्हणून सरपंचान डेप्युटी सरपंचान आमकां सांगलेलें कमी प्रमाणात तुमी लोक या नाजाल्यार आमी 400 जाण आमी आमच्या गांवांत 400 टॅक्सी आहा 400 जाण येवं शकता आसले म्हणून आमी एक 50 जाणांक घेवन पंचायतीन रिक्वेस्ट करपाक गेले. तुमची कितें मागणी आसली? आमची पंचायती कडेन मागणी आहा आमी गांवान धंदो करतात गांवचे आमी आनी ते येवन मदीं धंदो घेवन वयतात. आमच्या गांवान एका स्टँडार एक 10 टॅक्सी आहात जाल्यार ते 5-5 भाडी घेवन वयतात आनी तेतूनसून आमकां 4 दीस बेकार रावचे पडटात. आमकां भरपूर आमच्या फॅमिलीक आमकां पोसचें पडटात भाडे आसल्यारूच आमी पयशे व्हरपाक शकतात घरा कडेन आमकां पोसचें पडटात आमच्या फॅमिली आमकां पोसूंक जायना ते धंदो जायत जाल्यारूच आमकां आमच्या फॅमिलीक आमी कितें तरी हें करूं शकता आदार दिवंक शकतात. त्या खातीर आमी हेका पंचायतीक डेप्युटी सगळे पंचायतीक 9 जाणांक रिक्वेस्ट केला आमकां हेजेर कितें तरी तुमचो सपोर्ट जावं तेंच्यांनी एक मेसेज दिवची सरकाराक कित्याक गांवान आमच्या कित्याक आमी आजून लॉ हातीन घेवंक ना आमच्या गांवान कसलीच तोड जावंक ना. मोर्चे पंचायतीच्या वतीन आमचो टॅक्सी भावांक फूल सपोर्ट आसा. म्हणजे ही गोवा मायल्स जी गोंयान हाडून गोवा गव्हर्मेंटान सोडल्या ती बंद करूंक जाय. खरोखरच बंद कित्याक करूंक जाय की आमचे हे भाव वताक रावन दीस रात आपले जगणे म्हणजे आपणाक ब्रेड एंड बटर कसो मेळटलो तेचेर स्टँडार रावन गरमेक रावन भाडी करून आपले पोट भरता. तशेंच हांव मागता सरकारा कडेन हे सरकाराचे जे हे म्हणजे गोवा GTDCचे गोवा टुरिजम जावं तो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर कडेन तांकां सगळ्यांक घेवन तुमी एकी कडेन बसोन हेचेर योग्य तो तोडगो काडूंक जायो. कित्याक सांगपा आमचे उणे 50% गांवांतले 50% भुरगे टॅक्सी घेवन आपूण सेल्फ सफिशियंट बिझनेस करता जशें की कोणाचेर डिपेंड रावना. त्याच्या खातीर सरकारा कडेन मागता की आयज काल सरकारा कडेन सगळ्यांक सरकारी नोकरी दिवपाक शक्य ना. आतां आमी म्हणटा मोपा एअरपोर्ट येतलो फुडें टुरिजम वाडोवंक जायो पूण टुरिजम कसो वाडटलो जेन्ना आमचे टॅक्सी भाव की बरे गेस्टांक रिलेशन दितले म्हणजे की सर्वीस दितले की बरें रिलेशन म्हणजे कशें तांकां हाडून पावप म्हणजे रातचे सुद्दां ते टॅक्सी सर्वीस दितना की ते खंयच अशी गडबड करिना कोणाक कडेन आनी हेच्या पयलीं करूंक ना आनी हेच्या फुडें ते करचे ना. आनी सरकारा कडेन एकूच विनंती करता जाता तितल्या बेगीन गोवा मायल्स आहा तो बंद करपाचो आनी सरकारा कडेन एकूच विनंती आहा की गोवा मायल्स हो चलयता कोण तेचे टॅक्सी कितले टॅक्सी गोंयकारांनी लायल्या आनी कितले भायले ड्रायव्हर आसा ते आमकां सांगचे. कित्याक म्हाका तर दिसता की हे सगळे 90% हे लोक भायले गोवा मायल्स चलयता कित्याक गोंयकारांक हेतून कोणाकूच फायदो ना. कित्याक आनी मेन म्हणजे आख्खे गोंयचे सांगना मोर्जेन हो बिझनस जाता 4 म्हयने डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी मार्च आनी मागीर हांगासर टोटल लॉकडावन जाता. म्हणजे अशें लॉकडावन जाल्ले 2 वर्सांत तर बिझनेस कोणाकूच ना पूण मोर्जे हो बिझनेस जाता फक्त 4 म्हयने आनी आमचे भुरगे 4 म्हयने हांगासर जोडटा आनी 8 म्हयने खातात कित्याक पावसान आमकां हांगासर बिझनस ना. आनी सरकारा कडेन मागता की हांगासर जे आमचे कोस्टल बेल्ट आहा थंय जाता तितले 12 म्हयने टुरिजम तुमी करचो. तो कसो करचो तो टुरिजमान पळोवपाचो आनी सरकारान पळोवपाचो. आनी हो आमचो जो सपोर्ट आसा पंचायतीचो फाल्यां समज ते थंय हेजिटेशन करूं शकता आमचो तांकां पूर्ण पाठिंबो आसतलो कित्याक आमच्या गांवांत गोवा मायल्साची टॅक्सी आमी येवपाक दिवचे ना आनी हांचो सपोर्ट आमी हांकां सपोर्ट डेली आमचो आसतलो. धन्यवाद. उमेश गडेकर पंच मेंबर मोर्ची. वसंत शेळगांवकर डेप्युटी सरपंच. हांव सांगूंक सोदता सरकाराक कितें आमचे टॅक्सी भाव आहा ते तांकां फूल सपोर्ट आमचो पंचायतीचो 9 मेंबरांचो आनी सरकारान तेजेर कितें ते तोडगो करून आमच्या टॅक्सी भावांक कशेंच हें करपाचें न्हू हो मायल्स गोवा मायल्स हाडपाचो न्हू हांगा आनी हे 2 उतर सांगून हांव म्हाजें हें करता. फूल सपोर्ट म्हाजो टॅक्सीकारांक. माझं नाव सतीश शेटगांवकर जिल्हा पंचायत मुर्जीम सरपंच. आनी आयज आमचे गांवचे भुरगे टॅक्सीवाले आसा टॅक्सीवाले म्हणजे आमचेच भुरगे तो एक बिझनस करता टॅक्सीवाल्यांचो. त्या टॅक्सीवाल्या भुरग्यांक इतकी साताडूंक चल्ली आसा ती म्हाका दिसता सरकार तेचेर विचारच करना. सरकार फक्त ते दिल्लीवाले किंवा वयरसून सेंट्रलान चलता तेचेरच लक्ष घालता. ते आतां तांकां जाय ते करता. फक्त गांवच्या आमच्या विकासाचे नांवां फक्त सांगप तेंचे विकास म्हणून विकासाचेर कांयच ना तेंचो विचार. फक्त ते दिल्लीसून काय येता तेचेर तेंचो लक्ष. हे आतां ओला बिला सगळे हाडटा ते वयरसून हाडटा तेंचे वयर सेटिंगां चालल्या तेंची कमिशनां फक्त
आणि आमच्या गांवच्या लोकांचो बिझनस सगळो पाड घातलेला बिझनस आमच्या लोकांक ते वयरच सरांक दिना कोण बांदकाम करता जाल्यार आमच्या लोकांक वचून टार्गेट करतात दिल्लीवाले येतात तांकां सुशेगाद बांदून दिता टॅक्सीवाले आसा ते तांकां थंय त्यो ते हॉटेलां चलयता ते दिल्लीवाले म्हणजे थंयच्यान डायरेक्ट तांकां कॉन्टॅक्ट करता तांकां बिझनस दिता आमच्या गांवांत म्हणजे आमच्या गोंयांतच सगळें हेंच्यांनी सरकारान आमच्या पाड घातलेली आसा तेंच्यांनी बरो विचार करूंक जाय हांकां फुडें येवपाचें आहा आमचेय पिशेपणां करता थोडे पयशांक लागून खंय तरी वोट घालता ते आपलो लोकल कोण आसा तेचो विचार करना हे सगळो सरकार दिल्ली वचून चलता दिल्लीकारांक जाय ते चलयता तर ओला बिला हे सगळे तांकां जे ओला ते ड्रायव्हर दवरला तांकांय फटयता ते तेंचेय मॅसेजी चलता तांकां फक्त उरबडून खाता ते आनी तांकां आयज जर तो रावना म्हणटा ताका थंय हाडटा लास्टाक लोकलांचे टॅक्सी आसा ते बेकार पडलेले आसा लोकलांक आमच्या सारके तेंच्यांनी सरकारान सारको सोंपयल्ले आसा तर हेच्या सरकारान बरो विचार करपाचो ना जाल्यार गांवचे लोक उठतले आनी आमच्या लोकांच्या फाटल्यान रावतले अजून काय जावना अजून खूब जावपाचें आसा आतां बेगिनाच इलेक्शनां आसा तांकां हेचो धक्को दिवचो पडटलो पयलीं पासून आतां कितलीं वर्सां जालीं आमचे इलिगल बिझनेस चलताले म्हणजे रॅपांचे टूर एंड ट्रॅव्हल चलताले तेन्ना आमकां पंचायतीन म्हणजे फूल सपोर्ट केला आमकां पंचायतीन जर गांवांत सपोर्ट केला जाल्यार आमकां कोणाचे काय लागना कित्याक पंचायत फुडें सरता जाल्यार आमकां लोकांचो पंचायतीचो फूल सपोर्ट आहा लोकांक जाय तशें पोट भरतले कित्याक आतां हे सगळे प्रोजेक्ट येता न्हू ते पंचायतीच्या अंडर येता पंचायत आमकां सपोर्ट करता आमी प्रोजेक्टाक सपोर्ट करतले कित्याक लोकलांचे पोट भरता म्हणजे कसले प्रोजेक्ट येयले आतां आमच्या मोर्जेन कित्याक आमकां फर्स्ट प्रिफरन्स दिता पंचायत कित्याक ते लोकांक लागून हे करता आतां हे आमदार आसता न्हू ते आमदार फूल हेंचे आसता आमकां पडलें ना आमकां कित्याक ते पंचायत आमच्या फाटसून उबी रावली आनी झेडपी उबे रावले आमी जिखले कित्याक पंचायतीन आमकां जाय तितके हेल्प करता खंय कितें आसलें जाल्यार पंचायत आमच्या फुडें धांवता कित्याक ताका लागून आमी पंचायतीक कितें प्रॉब्लम जालो जाल्यार आमी सगळे टॅक्सीकार गांव भाव आमचे उबे रावतले आनी आमकां इतलो सपोर्ट पंचायतीन दिला हांव अख्ख्या गोंयकारां कडेन मागता सगळ्या पंचायतींनी सपोर्ट दिवपाचो आमकां लोकलांक आमी पळय आतां रस्त्यार पडले आतां सातवो दीस आयला आमचो आमी आतां हांगासून हे करून आमी पणजे वयतले आमकां हांव लोकां कडेन रिक्वेस्ट करता कितें पळय हे बीजेपी सरकारान आमकां सगळ्यांक अशें रस्त्यार उडयल्या तशें उडोवचें न्हू ताका लागून लोकांक हांव सगळे उलो मारता सगळ्यांक आमकां लोकलांक सपोर्ट करा कित्याक हे गोंयचे आमी ओन चलयता ओन आमी ड्रायव्हर ना आमच्या पेडण्या म्हालान मांद्र्या कॉन्स्टिट्युन्सीन ओन पात्रांव चलयता एक तो कोणाची कंप्लेंट ना केन्नाच इतली वर्सां गाडी चलयता आमी खंयच्याच डिपार्टमेंटान कोणी कंप्लेंट करूना टॅक्सीकारान कोणाक प्रॉब्लम केलो म्हणून आमी स्वाभिमानी पेडणेकार स्वाभिमानी हेका लागून तुका सांगता गव्हर्मेंट बरेच चीत रोपतेकूय सांगता बरेच चीत आनी अजून ताका तूं सुदार तूं आनी आमकां लोकांक सपोर्ट कर